सध्या गोंय तशेंच हेर देश कोरोना कडेन झूज दीत आसात। केंद्र सरकार स्वच्छ भारत येवजण चलयता, तरीकय कांय कडेन बुरशेपणां पळोवपाक मेळटातच। म्हापश्या कलेक्टर कार्यालया सामकार बुरशें उदक सोडिल्ल्या लोकांक यो वच करपाक अडचणी सोंसच्यो पडटात। ह्या बुरशें उदकाक लागून लोकांक डेंग्यू, मलेरिया सारकिल्लीं दुयेंसां लेगीत जावं येतात। आयकयात। हांव आयज म्हापसा कलेक्टर ऑफिसान गेल्लो पळय जाल्यार इतले भायर तेंचे सुरज हेचे इतले घाण वास पडल्या, हेचे कोणी लक्षच दवरूंक ना। आयज तुमी पळयला कोविडान लोक कशे सफर जाल्ले आनी आतां हे इतले त्रास आहा पळय, तरी पूण जे शुरेज आहा पळय की रोडानसून सकयल वयता, खंय वयता कितें कोणाक पडलेलें ना आनी इतलो वास पडला। आज डेंग्यू जावं ते मलेरिया जावं हे जावपाचे चड चान्सीस आहा। हितून म्हाका सांग, कलेक्टर आहा, डेप्युटी कलेक्टर आहा, मामलेदार आहा, परत BDO हेंच्यांनी लक्ष दवरूंक जाय, कित्याक हे जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा पळय हेंच्यांनी थंय लक्ष दवरून हे साफ जाता तितले बेगीन साफ करूंक जाय। कित्याक कारण लोकांक हे आयज कोणाक मलेरिया जालेले ती घरा पावतली, तांकां आनी कोणाक मलेरिया जातली। डेंग्यू तशेंच आहा, डेंग्यूचो इश्यू आहा। डेंग्यू जायत जाल्यार हे लोकांक खंय ना खंय पावतली आनी हे लोक सफर जातले। हेचे हांव हे कन्सर्न कोण ऑथॉरिटी आहा पळय तेंचेर मागता, हे जाता तितले बेगीन हे तुमी क्लीन करचे।